E22. E22. Por las botoloida, Pacera sobre bogache. Botoloida, Pacera sobre bogache. Por solanos versos gitu, Amto dewachi fakoida, Somestam lagi apoida. Apna je bautizo moika, por solanos versos gitu, Amto dewachi fakoida, Somestam lagi apoida. Apna je bautizo moika. मोकाळ बाबा भयणानो तुमकां सगल्यांक देवाची कृपेन बोल्लोली सकाळ हांव आवडयतां. देव आमचो मोगाळ बापूय आनी दर एका दिसा देवाची बरेपणां आमी अणभवता. हो आख्खो सुमान देव आमच्या सांगाता आसलो. जायतीं बरेपणां देव आमचेर ओतयता. जायते कोश्ट आमच्या जिवितांत आयल्यात आसतले, पूण ह्या कोश्टांची झुजूंक देवान आमकां कृपा दिल्या. सगलीं बरेपणां देवा लागच्यान येतात म्हूण ओळखून घेवन सगल्या बरेपणां पासत त्रिएक देवाक आमी दिनवासुया आनी दिनवाशी काळजान हें मीस सुरू करूंक सगलीं सांगाता म्हणुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. आयज साद्या काळाच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सभा सोमी जेजू ख्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब संबरोवता. आयच्या परबेक आमी विशय घेतला जेजू रायपणान तूं येताय. जेजू ख्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा ह्या विशीं कॉलोस्कारांक समजोनी दिवन सांत पावलू बरयता. ताचे वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसता त्यो आनी दिसनात त्यो. आयची परब आमी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राय म्हूण वळखून घेवन ताका आमच्या जिविताचो राय करूंक आपयता. आमच्या जिविताच्या दर एका भागांत जंय खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांक वो वेवसायीक जिवितांक सोम्या जेजूक आमच्या जिविताचो राय करूंक ताचे राजाच्या तत्वां प्रमाणे आमी चलूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. भोगलिश्टानो, सुरवातीच्या उतरांनी सांगलेल्या प्रमाणे आयज आमी जेजू क्रिस्त आमचो सोगता सोर्राचो राय ही परब समोरता. ह्या रायाक आमी कसो मान दिवंक गरजेचो. जेजूक आमी मान कशे भाशेन दिवं येता जेन्ना आमी ताचें सांगणें आमच्या चालत्या जिवितान आपणायता पळय तेन्ना. आमचो राय जावन आसा शांतीचो राय, आमचो राय जावन आसा बोगसोड्यांचो राय, आमचो राय जावन आसा मोगाचो राय. ही कृपा, हो मोग, हें बोगसोणें आमी अणभवलां. ह्याच बोगसोण्यान आमी वाडूंक गरजेचें. ह्या मोगांत आमी जियोंक गरजेचें. हे कृपेन आमी भरूंक गरजेचें. आनी हे भाशेन देवाचें सांगणें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक गरजेचें. पूण जायते फावटी मनीस कशें देवाचें सांगणें आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक ना. आमी देवाच्या सांगण्या प्रमाणे ल्हानवीक जावंक ना, मोगाळ जावंक ना, दोयाळ जावंक ना. आनी हे भाशेन देवाची खोशी आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. आमच्या चुकीची दूख धरुया, आमच्या पातकाचे बोगसोणें मागून सगलीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्येवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Soumya Kadutko, Soumya Kadutko, Krishna Kadutko, Krishna Kadutko, Soumya Kadutko, Soumya Kadutko. W20. Onot moima deva shanti soglia muncha. Onot moima deva sorgaranu soga. Amcha deva sorgaraja. Ami tuka nawang kota. Ami tuka dinvastikan. Tuje moime pagodikan. Monot moima deva shanti sogya muncha. Monot moima deva sorgaran zogan. Jesu Christa deva tutan. Amche magre tunait somyan. Sonsaracha solonara. Meloshikon kakutamna. Monot moima deva shanti sogya muncha. Monot moima deva sorgaran zogan. Moima tukal deva bapa. Moima tuka Jesu Krista. Moima tuka povitra kya. Moima prieko deva. Monot moima deva shanti sogya muncha. Monot moima deva sorgaran zogan. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसावां बापा मुखार दवरुया. मागुया आमचेच पासो. आमी जावन आसा दोरे क्रिस्तांव जावन आसा देवाचो पोरगोटणार. आमच्या जिवितांतल्यान देवाचें उतर पोरगोटूंक आदार मागुया. आमी वडील कशी आमच्या भुरग्यांक देखीवण जिवीत जियेतलीं मनशां जावंक मागुया. आमी ल्हान भुरगीं कशीं तरणाटीं कशीं आमच्या आवय बापायक मान आनी रेस्पेतान वागूंक कुरपा मागुया. जेजू जावन आसा राय, ह्या रायेची देख घेवया. हो राय जावन आसलोलो शेगुणांनी भरलोलो. ताच्या जिवितांतल्यान बोगसणे, मोग, भावपण, दुसऱ्यांक आदार दिवप असले शेगूण ताच्या जिवितांत दिसताले. आमी क्रिस्तांवां कशीं देवाची भुरगीं कशीं आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या सोबे मोगाळ बोगसण्याची मनशां, दुसऱ्यांक आदाराक पावतलीं मनशां जावंक आदार मागुया. आख्या संवसारा पासत मागुया. आमचो जेजू क्रिस्त जावन आसा शांतीचो कुंवर. संवसारान आमचे फामिलीन समाजान जायती वायट आनी चलता. हाका लागून घराब्याची शांती बिगडल्या, समाजाची शांती बिगडल्या, संवसारान झुजां मोडां चलता. ह्या झुजांनी, ह्या प्रश्ना मदें देवान आपली कृपा आमचेर ओतून
आमचो आख्खो संवसार शांतीचो, आमची फामील शांतीची, आमचो समाज शांतीचो जावंक आदार मागुया. आमच्या जिवितान कसलोय प्रश्न आसा, जावं वावरा वाटेन, फामिली वाटेन, वो आमच्या संबंदा वाटेन, वो आमी कसल्या पिडेक सांपडल्यात जाल्यार, कसलोय प्रश्न, कसली आडखळ म्हज्या जिवितान आसा जाल्यार ती ह्या वेळार बापाक उबारुया. ह्या प्रश्ना वेळार, ह्या कोश्टां वेळार देवाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितान जर कसली असोक्ताय आसा जी म्हाका देवाचो भुरगें कशें जिवंक आगोडाय हाडटा, म्हाका पातकाचो सोयीक जाता, म्हाका देवा लागच्यान पयस वता जाल्यार ही असोक्ताय बापाच्या हातांत घालुया. आमच्या घराब्यान कोणी पिरेस आसा जाल्यार ताचो उगडास ह्या वेळार करुया. भोव करून आमची जाणटी जीं हातुन्नार आसात, घरां आसात, जांची निगा घेतलो कोण ना, तांकां ओल्ड एजीन घाल्यान असले आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. ह्या निराशी वेळार, ह्या एकसुरपणाच्या वेळार देवाचो सांगात तांकां मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगता सोर्वाचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगलीं रोचनां सोपुर्णायेन एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटोवन सगलीं रोचनां तुजे सेवे चाकरेक करूंक आनी निरोंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुलां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पोले, आमी तुज्या मोसा रोगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोचेचो तुवें सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे पोरचेक इस्रायलाचो गवली आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोलार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा हुजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. म्हणुया, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजालेम, तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुलां तीं. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदऱ्यो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सदऱ्यो. जबाब, संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. बागयोन पावलून कॉलोस्कोरान बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यांत. ताणेंच काळोखाचे पोदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सोबे आमकां
सुटका आनी पातकाचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिंवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदिपोती वो ओदिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगलें रोसचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटांत सांबाळटा. पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोंब देखून सोगटांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनोर जिवंत जालो. ताचे सोवें सगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उदेशी ताणें खुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचणाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. उद्गार उबी रावया. Zoi, 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 sorves fora. Zoi, 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 sorves fora. Zoi, sorves fora. Zoi, sorves fora. Zoi, sorves fora. सोर्वेस्पराच्या नवान येता तो सोदूय. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सोदूय. Zoi, 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 sorves fora. Zoi, 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 sorves fora. Zoi, sorves fora. Zoi, sorves fora. Zoi, sorves fora. Sorvespor तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. पिलातान जेजूक म्हळें, तूं सुदैवाचो राजा जेजून पोर्तिपाळ केलो. हें तूं तुज्या उस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव जुदेवतोर. तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तो तुवें. जेजून पोर्तिपाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव सुदैवांच्या हातांत पडना जावं म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं. जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलां. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां. स्वताक गोवायती दिवं. जी कोण सोत मानून घेतात आनी तें घेवंक तयार आसा ती म्हजो ताळो आयकतल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakane tuka Krista. मोकाळ बाबा भयणानो, आयज आमी जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वाचो राजा ही दोबाची परब समोरंता. आनी हे परबे दिसा एक घडणी एका गांवांत जाल्ली ती हांव तुमचे मुखार दवरतलो. ह्या दिसाक एक कुंभार आसलो, पॉटर. आनी हो कुंभार सोबीत
मुर्त्यो कोत्तालो आनी ताच्या मनांत एक येवजण येता आयज ह्या दोबाचीक फेस्ता दिसा हांव जेजू संवसाराचो राय अशें दाखोवपाक एक सोबीत हांव मुर्ती कोत्तलो आनी हो कुंभार आपल्या वावरान खुबूच बरो आसलो आनी हाकाच लागून तो उठ्ठा माती घेता उदक घालता ती कालोवंक लागता आनी एक सोबीत सुंदर राजाची मुर्ती तो तयार करता आनी हे मुर्तेचें खाशेलपण कितें आसलें ह्या मुर्तेक ताणें बरें नवी आंगोस्त्रां घालोली ताणें ह्या मुर्तेची हात जेजूचे हात आसात ते स्वर्गार उबारलोले कशें केल्ले ताची तोंड आसलें तें जोयतीवंत आसलें आनी तें ताच्या तोंडार पदवी दिसताली ताच्या तकलेर एक मुकुट ताणें आकारलो आनी ताच्या पांया दोळा संवसार आकारून हाडलोलो आनी हे भाशेन ही मुर्ती ताणें तयार केली आनी जेन्ना तो हे मुर्त्येक पळयता तो पदवेन म्हणटा हो जावन आसा संवसाराचो राय हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी हें उतर म्हणून तो रातचो आपल्या घरा विसो घेवंक वेता आनी ही मुर्ती ताच्या वावराच्या जाग्यार आसली आनी ह्या वावराच्या जाग्यार वयर शेड नासलें आनी त्या दिसा अकस्मात पावस पडटा आनी बरोच पावस पडटा आनी हो पितारपी आसता तो कुंभार आसता तो आपल्या घरा न्हिदलोलो आसतना हो पावस पडलेल्या कारणाक ह्या मुर्तीचेर तो पावस पडटा आनी हे मुर्तेचो सारकोच विद्वास जाता आनी जेन्ना तो सकाळ फुडें ह्या आपली मुर्ती पळोवंक येता जाल्यार तो अजाप जाता कशे भाशेन ही मुर्ती बदल्लोली उदकाक लागून जे आत ताणें वयर जोयत कशें वयर उबारलोले ते सारकेच खाला जमनीक तेंकलोले जी मुर्तीची उबी आसली पदवी दाखयताली ती बागवलोली जे मुर्तीचे तकलेर ताणें जो मुकुट घालोलो तो दोनीर पडलोलो जी आंगोस्त्रां त्या राजाक ताणें घालोली ती सारकीच चिखलाची जाल्ली आनी जी पदवी राजाचें तोंड कशें दिसतालें तें सारकेंच बावलोलें कशें जाल्लें आनी जो पदवेचो राजा हो जावन आसा राजा पदवेन भरलोलो जें चित्र ताणें येवजिल्लें त्या उरफाटें हो मनीस जो जेजू आसलो जो राय ताणें पितारलोलो तो सारकोच बागोरलो आनी एक सेवक कसो दिसता आनी तो ताच्या मनांत अशें येवजिता हांवें इतलो वावर केलो जेजूक सोगता स्वर्गाचो रायाक कसो दाखोवपाक ही काय बरी सोबीत म्हजी मुर्ती आसली तिचो भेस कितें जालो आनी तेन्ना ताच्या मनांत एक ताळो तो आयकता आनी तो म्हणटा जो तुवें राजा आकारलोलो तसो राजा जेजू क्रिस्त नासलो पूण जो आतां तूं पळयताय तसलो राजा जेजू क्रिस्त आसलो मोगल इश्टानो ह्या उतरांतल्यान कसली समज आमी घेवं येता आमी जायते फावटी राजांक पळयता राजा काय बरे भांगराची आंगोस्त्रां न्हेसतात तांचे तकलेर मुकुट आसता तांच्या हातान जोडटीची बोडी आसता ते सदांच पदवेन भोंवता ते केन्नाच दुसऱ्यांचें चिंतिना तांच्या जिवितान ल्हानविकाय ना पूण आमचो जो राजा आसा जेजू क्रिस्त तो संवसारी राजा परी ना तो जावन आसा एक मनीस जो ल्हानवीक आसलो ताका आपल्या पदवेची केन्नाच बोडाय ताणें दाखोवंक ना तो ल्हानवीक आसलो आनी दुसऱ्याच्या मोगान तो वाडलोलो दुसऱ्यांक आदार दिवंक तो सदांच तोय आनी हें जावन आसा रायपण जेजूचें जें ताणें संवसारांत स्थापलें जेजू खरेपणी राजा आसलो पूण तो राजा आसलो सेवेत साखरेचो राजा आयज जेन्ना आमी हें परब समोर उमता तेन्ना जेजूच्या जिवितांतले 200 गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावया पयले सुवातेर ल्हानविकायेचो शेगूण मनीस आयज पदवेन भोंवता मनीस गिरेस्तकायेच्या बळान आपणाची जिवितांची पदवी आसा आपले पोजेसांव आसा ताच्या नेटार पदवेन भोंवता आनी हाकाच लागून जायते फावटी ल्हानविकायेचो गूण मनीस विसरता मनीस ल्हानवीक जावंक जाय कित्याक मनीस सदांच उगडास दवरूंक जाय की सगलीं आमी देवाची भुरगीं जावन आसात सगलीं आमकां एकूच देव आसा एकूच मरण आसा एकूच जोडटी आसा पदवी घेवन आमी खंय वचोना आनी जी गिरेस्तकाय आमी एकठांयता ती गिरेस्तकाय आमी हांगाच सोडटा फकत आमी कितें वता तें म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो कन्यो आनी हाकाच लागून आमी ल्हानवीक जावंक गरजेचीं जेन्ना मनीस ल्हानवीक जाता तेन्ना तो देवाचो भुरगो जाता
ताचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन तो जियेता. आपणाच्या जिविताची नोसोडणी करूंक तो पळयता. कित्याक जेन्ना तूं ल्हानवीक आसताय तेन्ना तूं तुजें जिवीत दोळ्या मुखार दवरताय. तूं जर पोदवेन भोंवताय जाल्यार तुजें पातक तूं केन्नाच तुज्या दोळ्या मुखार दवरिना. तुका बदलप जाय हें तूं केन्ना चिंतिना. आपुणूच सोत्तेवून कसो भोंवता. आनी हाकाच लागून जायते मनीस आपलें गोट्टान करता. तर आयज जेजू आमकां ल्हानविकायचो गूण आपणावंक आपयता. दुसरो गूण जो जेजूचो आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय तो म्हळ्यार दुसऱ्यांचें चिंतप. आयज काल मनीस स्वार्थी जाला. समाज आमकां सांगता आमचें चीत म्हजें बोळें म्हाका जाय तें घे. आनी हाकाच लागून जायतें वायट जायती ओनीत ह्या संवसारान घडटा. म्हाका जाय म्हूण हांव दुसऱ्याचे होक माडयता. म्हाका जाय म्हूण आडका नाडका उजार करून गिरेस्तकाय जोडटा. म्हाका म्हजेंच हांव चिंता. दुसऱ्या सोबें दोयाळ जावंक हांव चुकता. आनी हाकाच लागून क्रिस्ती जिविताचो सगळ्यान व्हडलो कायदो हांव पाळिता. जे परी हांव म्हजो मोग करता तसोच म्हज्या पेल्याचो करचो. आयज जेजू आमकां एक आव्हान दिता. दुसऱ्यांचें चिंतून जियो. म्हजें चिंती नाकाय पूण दुसऱ्यांचें चिंत. आनी जेन्ना आमी अशे भाशेन जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबें दोयाळ कोन्यो करूंक पावतले. जेन्ना आमी दुसऱ्याक म्हजो भाव म्हजी भयण म्हूण अशें पळयतल्या तांची गरज आमी आमचे कान उक्ते कोत्तेल्या तेन्ना आमी बऱ्यो कोन्यो कोत्तेल्या. आनी हे भाशेन आमच्या कोन्यांतल्यान आमी समाजान बदल हाडटले. आनी खरेपणी आमी जेजूचे शीश जातले. जेजून त्या संवसारांत येवन जूंय पदवी आसली थंय ल्हानविकाय शिकयली. जूंय स्वार्थ आसलो थंय दुसऱ्या सोबें मोगाची आदाराची जावंक ताणें तांकां एक देख दवरली. आनी त्या प्रमाणे आख्खो संवसार ताणें बदललो. आयज म्हाका आनी तुका ह्या परबे दिसा जेजू तोच आव्हान दिता. पयले सुवातेर जर हांव स्वार्थी आसां म्हजें चिंता जाल्यार दुसऱ्या सोबें दोयाळचो. आनी दुसरे भाशेन हांव जर पदवेन भोंवता म्हाका गर्व आसा जाल्यार ल्हानवीक जावं. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबात आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदारा बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो. आंकवार मारये थंय जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुस्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेत, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागल्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा. परतून म्हणया, जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू रायाचो पाटलाव करतना दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक तशेंच जेजू रायाची वळख दुसऱ्यांक दिवंक बारी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. साबाब, जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे चलूंक मोगाचो, नितीचो आनी एकवटाचो समाज बांदून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. साबाब, जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान जेजू क्रिस्ताची अदीक आनी अदीक वळख घेवंक तांकां आपल्या कुटुंबीक, वेवसायीक आनी खासगी जिविताचो राय करूंक
आमकां बापाचो आदार मागुया साबाब जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा आमच्या फिरगोजे पासत मागुया आमचे फिरगोजेंत सगळे तरेचो भेदभाव वेगळोचार आमी पयस करूंक सगळ्यांक एकसारकें लेखूंक मोगान एकवटान जियूंक आमकां बापाचो आदार मागुया साबाब जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे जियूंक आमकां कृपा दी बापा भो सुर्गीच्या दोयाळ बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता जेजूक आमचो राय संवसाराचो राजा कसो दिलाय ताच्या जिवितान जायते शिगूण आसात ते शिगूण आमच्या जिवितान आपणावंक तूं आमकां आदार दी भोव करून ताचो शिगूण ल्हानविकायेचो आनी दुसऱ्या सवें उदारपणाचो ह्या शिगुणांतल्यान संवसारान बदल हाडून आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान तुका वाखाणूंक तूं आमकां आदार दी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं काय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी C30 C30 मोच्या बाबा भयणानो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या न्याके पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा पातकाचें बोगसणें जोडून सगल्या मनशाक तुजे वेगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्राक मोगान आनी शांतीन एकवटूं म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर कल्याण सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनांक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर संवसाराचो
शांतीची तो निर्मोळ बोली कुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोंपातली. सगळे रोचणीक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राष्ट्र तुज्या मोहिमेक ताणें होपोवन दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी संवस्थायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 Dolbarato sorres modum, Sorgani sonsa, Ola tuja nova, Sorgi tu zoi zoi, zoi zoi zoi, Sorves foracenavi, Ieta tata zoi zoi, Sorgi tu zoi zoi, zoi zoi zoi. मोगलशानो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार जेजू ह्या आल्तारार खरेपणी हाजीर जाता. आमची गरज ताचे मुखार दवरुया. जेजू जावन आसा शांतीचो कुवळ. जर आमच्या जिवितांत शांती ना, आमचे फॅमिलीन शांती ना, गैरसमज आसा, किजिलां आसात, आमच्या शेजाऱ्यां बराबर आमच्या लागशिल्ल्या सांगाता आमी शांतीन जियेना, झगडीं झुजां आसात जाल्यार देवाची कृपा मागुया. ह्या प्रश्नांतल्यान जबाब मेळून आमचें जिवीत शांतीन भरूंक देवाचो आदार मागुया. जर म्हज्या लागशिल्ल्यान म्हाका दुखयला आनी ही दूख घेवन हांव आजून भोंवतां, म्हज्या मोगाच्यान म्हाका फटयला, शेजाऱ्या सामारा लागीं वो म्हज्या बाबा भयणां लागीं म्हजी झगडीं किजिलां जाल्यां आनी ही दूख घेवन हांव आजून भोंवतां जाल्यार देवाची कृपा मागुया. पेकोवणी घेवया, दुसऱ्यांक बोगसूंक बोगसणे मागूंक आनी दिवंक आदार मागुया. खेरीतपणी मागुया सगळ्या संवसारा पासो जंय झगडीं झुजां चलता, ह्या झगडी मदें देवाची शांती विस्तारूंक, देसा मदें मोग एकचार भावपण वाडूंक आदार मागुया. मागुया आमच्या फुडाऱ्यां पासो, इग्रोज मातेचे फुडारी, देसाचे फुडारी, ह्या फुडाऱ्यांनी जेजू रायाची देख घेवन ल्हानविकायेचे, दुसऱ्यांक आदाराचे हुस्क्यान भरलोले मनीस जावं आदार मागुया. खेरीतपणी मागुया सगळ्या फामिली पासत जांकां सायबीण भेट आयज आसतली, हे भेटे वरवीं तांच्या जिवितांत, तांचे फामिलीन कृपा आनी शांती मागुया. बोरचे बाट रोजा फेर्नांडीस, फिरगोजवाडो इजिदोर परेरा, दोना पावल रॉनी फेर्नांडीस, दांडोवाडो इनासियाना रापोजो, मॉडल्स मिलेनियम विस्तास, डॉमनीक काब्राल, मारिवेल, साल्वादोर कामिलो, सागर सोसायटी, एलियन दे लिमा, मॉडल स्प्लेंडर, सॅनफर्ड पाको. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली
आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bavartaco gut porgotuja. Sobia Jezusie morona mi somorita, तुझे पुरंजीवन पराणी गोरगोटा, तुझ्या येण्याखाली उतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती भाग्योन दोरदूत आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगलशानो दर एका दिसा जेजूचीच देख घेवन जेजू भाशेन ल्हानवीक जावं जेजू भाशेन दुसऱ्या सगळे आदाराची मनशां हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावं आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं, तुझी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें आमोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळटेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जीवन जेजू जाणें आपलें जिवीत दुसऱ्यांच्या बरेपणा वासत करचिलें. ताणें आमचो मोग केलो, आमचो हुस्को इतलो ताचो
आसलो की ताणें आमच्या पातकां पासोन खुर्सार मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवनपण आमकां दिलें. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D28. D28. 저녁이야 바본 곳이 거사 모세 구리 럭던 곳이 나로사야 모자 전화기야 바본 곳이 벗어 모세 구리 럭던 곳이 나로사야 제수 제수 주리 뜻에 사우디 시비 당죄
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगता संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाची पोरबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत चांचणीक वैभवान सुर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. कळोवण्यो. आयज आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची सोगता सोर्वाच्या राजाची दोबाची परब. फाटल्या आयतारा तुमचे 2 दान जालां 80 आनी 2,890 रुपया. ह्या सुमानान इगोजेचें बॉक्स कलेक्शन जालां 20 आनी 6,900 रुपया. इगोचेक देणगी भेटयल्या एका फिरगोसकारान 25,000 रुपया, आनीक एक फिरगोसकारान 10,000 रुपया, आनीक एक फिरगोसकारान 10,000 रुपया. एक फिरगोसकार बोरच्या भाटांतलो ताणें भेटयल्या 10,000 रुपया. एक फिरगोसकार 5,000 रुपया आनीक एक फिरगोसकारान 1,000 रुपया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचे देवान सुबाम आशिर्वाद घालूं. आयज कोंकणी मिसाची मांडवळ केल्या बोरचें बाट आमचे तांकां दिनवास. आयज इगोर्जेंत आनी कपेलांत मिसां सोदाची पुरी. आयज SSVPचे मेंबर इगोर्जेच्या दाराशी गोरिबांक आदार मागूंक रावतले. तांकां तुमी आदार दिवचो. आमचो मागण्याचो जमो लिव्हिंग वॉटर्स आमची इगोर्जेंत नोव्हेंबराचे 22, 23 आनी 24 मंगळार बुधवार आनी बेरेस्तार सांजे 6 वाजता ते 7:30 वाजता आदवेंत काळाक बरी तयारी करूंक इमॅन्युएल एनकावंटर अ लायफ इन द स्पिरीट रेतीर सेमिनार करतात. देवाचे उतर पोडगोडटलो ब्रदर विक्टर परेरा, ले कॅथलीक प्रिचर. सकाळीं तुमकां जर ताचे लायक कावन्सिलींग करूंक जाय जाल्यार तो आसतलो. सो ह्या संदीचो तुमी फायदो घेवचो आनी ह्या रेतिरान तुमी वांटो घेवचो. फुडल्या आयतारा 27 नोव्हेंबराची इगोजेची सफाई आनी मिसाची मांडावळ करूंक हे परी. 6:15 आनी 7:45 वाजता कोंकणी मीस आयवां वाडो. 9 वाजता दोतोन 10:15 वाजता इंग्लीश मीस वांयगिणी व्हॅली आनी मचाडो कोव. फुडल्या आयतारा हिंदी मीस आसचें ना. बागयोन फ्रांसीस शावेर हाची नोवेना 24 नोव्हेंबराचे थान सुरू जाता. नोवेनाची मिसाची मांडावळ नोटीस बोर्डार मारलोली आसा. पणजे वाराड्याचे पेन्जिम डिनरीचे मीस 30 तारखेर नोव्हेंबराचे सकाळच्या 8:15 वाजता. कोण मिसाक येवंक सोदतात तांणी 24 तारखेर नोव्हेंबराचे पर्यान ऑफिसान नांवां दिवची. आमकां ट्रान्सपोर्ट अरेंज करूंक जाय. अपोस्टोलीक नुन्सियो ऑफ इंडिया एंड नेपाळ पाप सायबाचो इंडियन दूत बो मानीस आर्चबिश लिओपोल्दो गेरेली गोंयांत 2 ते 5 मेरेन डिसेंबराचे भेट करतलो आनी 4 आयतारा डिसेंबराचे आमच्या इगोजेंत सकाळीं 9:30 वाजताचे इंग्लीश मीस भेटयतलो. तातूंत तुमी वांटो घेवचो. ह्या वर्सा क्रिसमस क्रीब गोठो क्रिस्म घेतल्या तरणाट्यांनी ती करतली. तर तुमी तांकां नीट दिवचो. तेच परी तुमच्या भुरग्यांकूय तुमी नीट दिवचो. नोकेत्रां आनी हेर इगोजेची डेकोरेशनां करूंक आदार दिवं. नातालाच्या निमतान खास पॅरिश बुलेटीन आंक भायर काडटल्या. जांकां नातालाची आर्टिकलां एडवर्टिजमेंट दिवची खोशी आसा तांणी एडिटोरियल बोर्ड वर ऑफिसांत हाडून ती दिवची. ह्या बुलेटिनाचो हे फावटी विशय जावन आसा क्रिसमस जॉय. तो तुमकां जर कितें आर्टिकल बी बरोवंक जाय जाल्यार तुमी तो बरोवचो आनी सबमीट करचो 28 नोव्हेंबराचे ह्या म्हयन्याच्या. आनी एडवर्टिजमेंट बी दिवपाक आसात जाल्यार 2 डिसेंबर मेरेन लास्ट डे. तुमचे लागीं मागतलो कोणूय आमकां हे एडिटोरियल बोर्ड बरे भाशेन घडोवन हाडपाक आदार दिवंक सोदता घोडी एक आर्टिकल करेक्ट करपाक वो आर्टिकल दिवं जाल्यार ऑफिसान येवन नांव दिवचें. क्रिस्माचे फोटो ऑफिसांत आसात कंप्युटराचेर. ज्या भुरग्यांक ते जाय तांणी तांची नांवां दिवची. द आर्चबिशप पेट्रियार्क फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव हाणें 14 नोव्हेंबराचे 2022
सर्क्युलर भायर काडला. ह्यो वस्तू ताणें सांगल्यात. चोत्राय दोरा. आमी आतां मिसांत वो हेर भावात्याच्या समोरुमान खास हाजी जावन वांटो घेवंक तो उलो कोता. गॅदरींग फिजिकली अरावंड दी ऑल्टर टू सेलेब्रेट द युकरिस्ट. पयले कोविड-19 पिडे निमतान आयताराक आनी हेर सोंत आसल्या दिसांनी मिसांना वांटो घेवंक रोजा दिल्ली ती आतां ताणें काडल्या. तर आयतारच्या दिसांनी आनी हेर दिसांनी आमी मिसाक येवची. तशेंच SOPs आसल्यात त्योय काडल्यात. सो जाय तांणी येवं येता. दुसरी वस्त म्हळ्यार कुमियांव तुमकां जाय जाल्यार तुमी आतांच्यान हातार घेवं येता वो जिबेरूय घेवं येता. जोण एकल्यान आपणाचे भलायकेची हायजिनाची काळजी घेवची. आप खोशयेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या पोरबोणे काजा जावंक फुडें सरतात. रायन फेर्नांडीस, पूत जोझफ रोज फेर्नांडीस आनी जोझफीन फेर्नांडीस लॉरेन्सो, जोल्मोला पणजे आनी रावता कारांजानी. तो काजा जावन ताचे व्हंकलेचें नांव एबिगेल क्लेटिना फिल्पा गोन्साल्वीस, दू आंतोनी कायतानो गोन्साल्वीस आनी आंतोनेत गोन्साल्वीस. जोल्मोला सांताक्रूज आनी रावता राया. ही तांची पयलींची. कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेक कळोवन दिवंक तुमकां कायदो आसा. तेच परी तांचे पासत मागूंकूय तुमकां कायदो आसा. आप खोशयेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या पोरमोणे काजा जावंक फुडें सरता. केविन फेर्नांडीस, पूत मिनीन फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी गोलार्मिना फेर्नांडीस, जोल्मोला तोण्यार आनी रावता फिरगोसवाडो कारांजाली. ताचे व्हंकलेचें नांव आंजलिका जोसवेल फेर्नांडीस, दू जोस बानुएल फेर्नांडीस आनी कोसेसांव आंतोनेता पिंटो. जोल्मोला मांदूर आनी रावता मांदूर. ही तांची पयलींची. कसली आडखळ आसल्यार पवित्र सभेक कळोवन दिवंक तुमकां कायदो आसा. तेच परी तांचे पासत मागूंकूय तुमकां कायदो आसा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं तुमची सोय आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. R43 R43. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाया, सोबे माजार बोलून बोलया. जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. प्रेमेची पडसलकारी एकठांय जाया आमी. क्रिस्ताया करून मान एका ताऱ्यान एकाच काळजान. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू